गोंयांत म्हाका दिसता बीजेपीक सत्तेर येवपाक पेट्रोल प्रायसीस हो एक सामको इम्पॉर्टंट मुद्दो आसलो आनी पेट्रोलाचे प्रायसीस आमी कशे कमी करतले हें सांगून भाजपा गोंयांत सत्तेर आयली हें सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना सरकार 17% जो आसलो वॅट पेट्रोलाचेर तो वाडोवन 5% परत 22% केलो. ते परिस्थिती खंयचे परिस्थिती ताजी फाटभूंय तुमकां सांगता आतां कितें ती. अदानीचो कोळसो इम्पोर्ट करपाचो जो मुर्मुगांव मोनोपोली आसा अदानी फुड्स प्रायवेट लिमिटेड थंयच्यान हांवें एग्जाम्पल 2-3 फावटी दिलां आसतलें तुमकां आयकून वाज आयला आसतलें. पण ही जेन्ना गजाल सांगची पडटा पेट्रोलाची तेन्ना तें याद करून दिवचें पडटा की अदानी कोळसो गोंयांत इम्पोर्ट करता. अदानी फुड्स प्रायवेट लिमिटेडा वयल्यान गोंयांत कोळसो इम्पोर्ट जाता. ते कोळशाच्या इम्पोर्टा वयल्यान गोंयांक कितें मेळटा तें सांगता तुमकां. गोंयांक पयलीं म्हणल्यार वास्कोकारांक ती कोळसो खावचो पडटा थंय तांकां ते हेल्थ हॅजार्ड जाला थंय. दुसरो म्हणल्यार कोळसो म्हाका दिसता गोंयांत जर स्टील इंडस्ट्री आनी बारीक कितें इंडस्ट्रीज आहा ती कंपेर करीत जाल्यार 5% सुद्दां जो कोळसो आमी इम्पोर्ट करता तो गोंयांत कन्ज्यूम जायना. 95% कोळसो जो थंयच्यान इम्पोर्ट जाता तो चल्लो हुबळी आनी कर्नाटकान फॉर सर्टन स्टील इंडस्ट्रीज. बरें ट्रक यूज करता ते आमच्या गोंयकाराचे यूज करना ते हुबळीच्यान तांचे कंपनीचे थंयच्यान ट्रक येता आनी कोळसो घेवन वता भरून वता. सो हातूंच्यान गोंयकारांक कितें बेनिफीट जाता कांयच बेनिफीट जायना. अशे परिस्थितीन आनी गोंयांत आर्थीक इतली संकटां आसतना हे सरकारान 250 रुपया पर टन जी इम्पोर्ट ड्युटी आसली कोळशाचेर ती रिड्यूस करून 50 रुपया केली पर टन. म्हणल्यार 250 वयल्यान 50 रुपया जेन्ना हे सरकार देंवयता तेन्ना 400% रिडक्शन करता इम्पोर्ट ड्युटीन. सुमार 160 कोटी रुपया सरकाराक वार्षिक लॉस जाता ह्या गजालीन. आनी 5 वर्सांक कितलो लॉस जालो 160 जर एका वर्साक जालो जाल्यार 5 वर्सांक जालो 500 आनी 35 800 कोटी लॉस जालो आमकां 5 वर्सांक. हो 800 कोटी सरकाराचे तिजोरेन येतलो आसलो. हो लॉस कित्याक करून घेतलो सरकारान की अदानी पोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड जे आसा थंयच्यान सवाय भितर जसो कोळसो इम्पोर्ट करपाक मेळ्ळो की सगळे जाण कोळसो इम्पोर्ट अदानीच्या हातूंच्यान करता. ताजो धंदो वाडलो थंय अदानीचो गोंयकारांचो रेवेन्यू गेलो आनी ताजी मोनोपोली जाली. जेन्ना सरकार 5 वर्सांक 800 कोटी वगडोवपाक तयार आसता ते सरकार खंयच्या तोंडान गोंयकाराचेर वॅट इम्पोज करून पेट्रोल आनी म्हारग करता. सरकाराक कसलो रायट आसा हें म्हारग करपाचो.